नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धुच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव टाकोस दाखयतलें, म्हणजे हांव करतलें। हे न्ही इंटरनॅशनल म्हणजे कॉन्टिनेंटल रेसिपी आसा, जेचें नांव जावन आसा टाकोस। ही न्ही रेसिपी घराडेन कशी एकदम घरा वस्तू आसा त्या वस्तू पासून कशी करप ती आज आमी हांगा पळोवया। कांयच विकतें हाडपाची गरज ना। ह्यो वस्तू ज्यो आसा पळय न्ही, ज्यो हांव आज वापरतलें त्यो चडश्यो आमचे कडेन आसताच। तर वेळ आनी वडयनासतना चलात आमी रेसिपी सुरवात करुया। रेसिपीक सुरवात करपा खातीर हांगा हांवें एक बावल घेतला आनी त्या बावलान न्ही हांवें 1 वाटी मैदो घेतला आनी 1 वाटी हें गंवाचें पीठ। तुमी मैदो घेयनासतना 2 वाटी गंवाचें पीठ घेतल्यार बी जाता, हेल्दियर जातलें। नाजाल्यार 2 वाटी मैदो सुद्दां घेतल्यार जाता। हांगा हांवें 1 चमचो मीठ घेतला रुची पुरतें आनी हें 1-2 चमचे हांवें तेल घाला तातूंत। हें न्ही आतां आमी इल्लें इल्लें उदक घालून न्ही हेजें पीठ मळुया। आमी आतां घरान कशें चपाती खातीर पीठ कालयतात तशेंच कालोवपाचें। हें पळय अशें चडय मोव न्ही चडय घट न्ही। मैदो म्हणटकीर तें मातशें मोवसारशें जाता न्ही। हें पळय हें आनी आतां आमी धापून एक थोडो वेळ आमी कुशीन दवरया। आनी ह्या सायडीन न्ही गॅसाचेर हांवें एक लोखणी दवरलां। त्या लोखण्यान न्ही 1 चमचो भर आमी तेल घालया आनी हें तेल गरम जालें म्हणटरीर आमी हातून न्ही एक मोठोसो कांदो उबोच चिरून घेवया आनी हो पळय उबोच चिरून घेवन तो त्या लोखण्या भितर घालया आनी परतून घेवया। बरो हो न्ही मातसो हलकोसो गोल्डन ब्रावन कलर जाय पर्यंत आमी हें मातशें तळसून घेवया। हो न्ही कांद्याचो न्ही बरो डायरेक्ट असो तेलान घातलो म्हणटकीर इतलो सुंदर वास येता आनी रेसिपी सुद्दां न्ही वेगळे लेवलाचेर व्हरता। हो असो कांदो उबो चिरून फक्त तेलान आमी आतां फक्त तळसून आमी काडून घेतली। चड हें न्ही ब्रावन करप ना। आमी काडून घेतला सुद्दां आनी तो कुशीन दवरला, एक वाटेन काडून घेतला। हांगा न्ही हांवें 2 बटाट घेतल्या जे हांवें ऑलरेडी उकडलेले ते न्ही आतां किसता। कित्याक किसप, आमी तें स्टफ करतलीं न्ही तें कुडकी उरता म्हणून मातशें किसून घेवप। तें बॅटर जें पळय आमी भितर घालपाचें हें करतलें पळय न्ही ताजे खातीर मोठेशे 2 घेतिल्ले बटाट। हे न्ही बटाट खूब स्टिकी। तुमकां जर तर खूब जाणां खातीर करपा जाय जाल्यार तुमी 2चे 4 घेयात, तशें कांयच ना। आनी आतां हातून न्ही आमी आतां तो कांदो आमी तळून दवरिल्लो पळय न्ही तो घेवया तळसून दवरिल्लो म्हणटा पळय असो। आनी हें न्ही चिली फ्लेक्स ना जाल्यार घरांक सुद्दां करूं जाता। आनी हो हें मिरयां पिठो पेपर पावडर आनी हें चाट मसाला हें सगळो टीस्पून असो घेतला। आनी मीठ इल्लेशें घालप, कित्याक चाट मसाल्यांक बी मीठ आसता न्ही म्हणून मिठाचो पोत इल्लोसो घेवप आनी ही ओली कोथमीर। हें सगळें न्ही मिश्रण आमी आतां बरें कालोवन घेवया। अशें जें कालोवन घेवप। ह्या सायडीन न्ही आमी तें पीठ कालोवन दवरिल्लें पळय न्ही तें आमचें 10 मिनटां जाल्लें आसात आनी हें कुशीन दवरया आनी पीठ घेवया। हें पळय पीठ फुगलां मातशें आनी ताका रेस्टय मेळ्ळो न्ही आनी तें न्ही आतां पळय आनी
आमी घट्ट घालून दवरलेलें न्ही, आतां मातशें तें न्ही फुगून तें मौजशें जालां आनी तशेंच जाय आशिल्लें तें. तेजे न्ही 2 भाग केले हांवें, एक भाग दवरला आनी नेवऱ्यां बी कालयता पळय न्ही तशें करून हेजी न्ही आमी सुरयेन अशी फोडी करून घेवया. कितले पळय जाय न्ही तुमकां चपात्यो रोटी. आतां बारीक हांव रोटी हें करतलें. इल्लेशें पीठ लावन घेतलां आनी ही न्ही रोटी दाटशीच आनी मोठी करप ना, इल्लीशी हातभर येदी आनी दाटशी दवरप, चड पातळ करप ना. इतले हे पळय. आतां आमी वडयले पळय न्ही तितलीच दाट आनी तेदीच करप, चड व्हड करप ना. सगल्यो अशें करून हांव सगल्यो ह्यो लाटून घेता. आनी हांगा न्ही हांवें तवो दवरला आनी तव्याचेर न्ही त्यो चपाती न्ही आमी अर्दकच्ची भाजून घेवप, पूर्ण भाजून घेवप ना. मातशें अश्यो आरती परती करप आनी काडप. मातशें मातशें अशें बबल्स येता पळय न्ही तितले पर्यंतच हें करप, एकदम करपून घेवप ना. हे पळय अशें बबल येता पळय न्ही तितले पर्यंतच करप आनी काडून दवरप. आमची एक रोटी हांवें तुमकां शिकून दाखयली, अशें करून हांव बाकीच्योय बी भाजून काडटा. हांगा न्ही हांवें आतां ती एक रोटी घेतल्या आनी तेजेर न्ही सॉस घातला. तुमी टोमॅटो सॉस, चिली सॉस दोनी पैकी कितेंय घातल्यार जाता आनी तें न्ही सगळें अशें चपातीक बरें लावन घेवप. सॉसान न्ही टेस्ट अशी मातशी वाडपाक प्रयत्न करता. आनी हेचे पळय आमी स्टफींग करून दवरिल्लें पळय न्ही बटाट किसून बीन कांदो बी घालून सगळो तें न्ही एकूच सायडीन घालून घेवप हेजेर अशें एक सायडीनच. ही न्ही डीश मॅक्सिकन कळ्ळें न्ही. हांगा न्ही हांवें चीज घातला. तुमी चीज ना जाल्यार घालना जाल्यार जाता. म्हजे कडेन एक क्यूब आशिल्लो मोझरेला तो हांवें घातला आनी अशें करून एक सायडीन अशें बरें हें करून टाकूस करून तो कुशीन घे. अशें करून हांव बाकीचेय बी करून घेता. आनी ह्या सायडीन ते पयलीं कांदो पळय तळशिल्लो पळय न्ही तेंच पॅन हांवें घेतलां आनी तातूंत न्ही इल्लेशें बटर घातलां हांवें. आनी आतां तें न्ही सगळें हांवें टाकूस केल्लें पळय न्ही तें आतां हांगा न्ही आमी बरें खरपूस भाजून घेवया. एकदम सिंपल घराडेन आसा तेच वस्तू आनी पोट भरपाच्यो. भुरग्यांक हांवें काल एक दाखयली भुरग्यां खातीर आनी आज ही दुसरी जी भुरग्यांक अप्रतीम आवडटली अशी.
टिफिनान बी दिवपा सामकी. आनी तुमी कशी फक्त बटाटच घालपाक जाय अशी ना, बाकीच्योय तुमी भाजी भितर स्टफींग केल्यार जाता. शिमला मिर्च किंवा एकदम हेल्दियर करपा जाल्यार शिमला मिर्च गाजर किसून सुद्दां घाल्यार जाता. आनी गॅस न्ही एकदम बारीक दवरप. गॅस मोठो दवरल्यार रोखडी करपता. एक म्हणजे करपल्या मागीर दाखयतलें हांव. 2 घातिल्लो पळय न्ही त्यो गॅस चुकून म्हाजो मोठो उरलो. मागीर हांवें एकदम बारीक करूनच केला सगळें. एकदम बारीक गॅसाचेर बरें मंद गॅसाचेर हें बरें खरपूस भाजून घेवप. घाई गडबड करप ना. बरें करून हें बरें अशें करून भाजून घेवप मंद गॅसाचेर. आनी न्ही चिमटो आनीक कासो घेवन अश्यो उब्यो बी त्यो पळय सगळे वटच्यान अशे उब्यो अशें बी भाजून तुमी घेवं शकतात. म्हणजे पोनूय बीन भाजून जालें मागीर तेंचें अशें. एकदम कुरकुरीत जायसर भाजून घेवप ह्यो. आरतून परतून अशें बऱ्यो कडक जायसर मंद गॅसाचेर ह्यो भाजप. हे पळय बऱ्यो कुरकुरीत जाल्यात पळय एक सायड. हे पळय सगळे वटच्यान कशी पळय बरी भाजली पळय. चला आतां आमी सर्विंग प्लेटींग काडया. ही न्ही तुमी नाश्ता म्हणून खावूं शकतात. इंस्टेड ऑफ जेवण तुमी हें घेवं शकता, खावपाक शकता. पोट बरें सारकें. चपाती म्हणल्यार पळय तूं एकदम पोट गच्च बरें सारकें. हांवें सर्व केल्या. पळय ह्यो 2 आसा पळय हांवें त्यो व्हडले गॅस करून केल्लो. त्यो मातशे पळय तेंचे बेज एक करपल्ल्या भशेन जाल्यात पळय. बाकीचे सगळे वेवस्थीत जाल्यात. चलात परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाका.